आणि जेजून पेद्रूक आणि जुवांक पास्काचें जेवण तयार करूंक फुडें धाडले. हांवें कसोच्या आदीं पास्कांचें हें जेवण तुमचे सांगात जेविचें म्हूण भोवूच आशिल्लो. तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत हाचो उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव जेवचो ना. तरसिल्लो तूं सोम्या आमच्या देवा, चड सृश्टेच्या राया, दाखवाली तावन फोळ तूं उत्पन्न करताय. हें घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगता, देवाचें राज येता पर्यंत दाकार रोस हांव परत्यान पियोवचो ना. तरसिल्लो तूं सोम्या आमच्या देवा, चड सृश्टेच्या राया, भुंय तावन खानावरवीं तूं उत्पन्न करताय. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची. हें म्हज्या उडासाक करा. ही काल्स जावन आसा नवे करार म्हज्या रक्तान तिरखेल्ले, जे तुमचे पासत वरायलेले. पूण पळया, म्हाका पराधीन करतलो म्हजे सांगाता ह्या मेजार आसा. देवान थारायलेले प्रमाणे मनशा पोतान मारा जाय खरें, पूण ताका पराधीन करतल्याची गत कितें म्हूण सांगू. तें जावचें ना. तें दिसना. तो घातकी कोण सोम्या? तुमचे मदल्यावर त्यानं लनापर्यंत जाय आणि मुखेल्यानं सेवकापर्यंत जाय. कोण तो वरतो? जेवणाक बसता तो वा जेवण वाडटा तो? जेवणाक बसता तो खंडीत. पूण हांव तुमचे मदें सेवकापर्यंत आसा. तुम्ही म्हज्या कश्टांत सांगात रावल्यात. देखून जशें म्हज्या बापान म्हाका राजवटकेचे हक्क दिला, तशें हांवूय तें तुमकां दिता. म्हज्या राजांत म्हजे सांगाता बसून तुमी खातल्यात आनी पियेतल्यात. आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांचेर राज करूंक नित्यासनांचेर बसतल्यात. तशें तर घातकी कोणी ना. सिमाव पळय, सैतान तुमकां सगळ्यांक नाच्चार आसा. साळणेर घालून घुंवसाळले बरी तुमकां साळूंक ताणें अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ दनाळना जावंक हांवें तुज्या पासत मागला, आनी तूं म्हजे थंय फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. सोम्या, हांव तुज्या सांगाता बंद्यान वचूंक तयार आसा आनी मरोंकय तयार. हांव तुका सांगता पेद्रू, तूं म्हाका वळखनाय म्हूण 3 फावटी बासता पर्यंत आज कोंबो साद घालचो ना. चिरी बुती वा वाणून आसता हांवें तुमकां धाडिल्ल्या वेळार तुमकां काय उणें पडुल्लें ना, कितेंच ना. पूण आतां जाचे लागीं चिरी वा बुती आसा तो ती घेवं आनी तालवार जातलो आपलो दोगलो विकून पूण इमोलाक घेवं. कित्याक हांव सांगता, खोटें सांगता ताका लेखलो म्हणून पवित्र पुस्तकी बरयला. म्हजे विशयान बरयल्लें तें खरें जावन येता. सोम्या, पळय 2 तालवारी आसा. त्यो पुरो. जेजूक
बेtung monitor koru Yadnik sevok bitor sorta Eukar diuya gayon koru Misa bete ajir sayat Lan vodpatkaci duk doru Misa bete ajir sayat Lan vodpatkaci duk doru बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज 3 मुखेल घडण्यो आमी समोर ओपतांव आनी त्यो म्हणल्यार पवित्र मिसाचे बेटेची स्थापनी, याज्ञिकपणाची स्थापनी आनी प्रिती मोगाची आज्ञा. ह्या मिसा बेटेंत वांटो घेतना जेजून आपल्याकूच हाजीर करूंक ही मिसाची बेट स्थापली. हाचे खातीर देवाक दिनवासुया. हे मिसाचे बेटेंत आपल्याकूच हाजीर करूंक याज्ञिकपणाची स्थापनी केली देखून आमच्या सगळ्या याज्ञिका पासत आनी खेरीत भाशेन आमच्या गांवच्या पादविकारा खातीर देवाक आर्गां दिवया. निमाण्या जेवणांत जेजून शिसाचे पांये धुवन आमकांय दुसऱ्यांची सेवा करूंक फॉर्मायलें. हाचे खातीर देवाचे उपकार आठोवया आनी दिनवासाच्या मनांत ह्या मिसांत वांटो आमी घेवया. कोरोना व्हायरस ह्या रोगाक लागून आमच्यान मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून आमी ह्या मिसाचो खेरीत भाग पांय धुवपाची रीत आमी करिना. मोगाळ बाबा भयणांनो, आतांच आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां. आज आमी जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारोप करता आनी आयच्या दिसा 3 घडयांचेर आमचें लक्ष घालता. मिसाचे बेटीची स्थापनी, याज्ञिकपणाची स्थापनी आनी प्रिती मोगाची आज्ञा. बाबा भयणो, मिसाचे बेटींतल्यान जेजू आमचे मदें हाजीर जाता. याज्ञिक मिसाची भेट आमचे पासून भेटयता, सेवा चाकरी करूंक आमकां आपयता. पूण जायते पावटी ह्या खेरीत 3 घडण्यांचो आमच्या जिवितांत आमी उपयोग करूंक ना. हे वेळार देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें आमी मागुया. हें म्हज्या उगडासाक करात. सोम्या जेजू, तुज्या कालवाराचो योद्न समारंभूक तुवें आमकां मिसाची भेट स्थापली. पूण साबार पावटी मिसा भेटे वरवीं आमकां जी कृपा मेळटा ती घेवंक आमी चुकल्या. कांय पावट बेसार मायेन भरोन कायदो म्हूण आमी मिसा बेटेंत वांटो घेतला. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर, म्हज्या काळजा सारकें हांव तांकां याज्ञीक करतलो. क्रिस्ता जेजू, याज्ञीक जावन आसात आमच्या भावार्थाचे राखणदार आनी परगटणार. जायते पावटी याज्ञिकांक आमी समजून घेवंक विसरल्यात. याज्ञिकांचेर आनी तांच्या वावराचेर आमी जायत्यो खबरो केल्यात, तांचेर आड उलयल्यात आनी हे वरवीं आमी तांचें नांव विबाडलां. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकर, काकुतकर, करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें मोग केला तुमचो. सोम्या जेजू, तुवें आमचो मोग केला तसोच आमी आमचे सेवेंतल्यान दुसऱ्यांचो मोग करूंक ना. सेवेचें मन आपणावून
सेवा दिवचे सुवातेर सेवा घेवंक आमी भोंवल्या. आमकां बोगोस सोमिया काकुतकर काकुतकर सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. ह्या देवाच्या खेरीत घडण्या खातीर देवाक दिन वासून आमी मोहिमा देवा हें गीत गायतल्या. मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकंता. मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताक संसारी सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काटाय आमचे काकूत काकूत को तुम बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताक संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर. मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताक संसारी. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा आपकुशेन मरण सोसूंक आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान जेजून आपलो शिममेर नासलेलो मोग दाखोवंक सिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोंपोपर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी ह्या व्हरत्या गुठांतली तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग पवित्रपणी भरतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. बसुया आनी देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोरेस्पोरान इजिप्ताच्या देसांत मोजेसाक आरोनाक म्हणलें, सगल्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरचे कडेन उलोवन तांकां सांगात,
ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जोण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एक कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे भागाक घेवचो. जोण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी 1 वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताणें इल्लें रोगोत घेवन ज्या घरांनी तें जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घराच्या दाराचेर दोनूय कवड्यांचेर आनी उमऱ्याचेर तें लावचें. ते राती मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वांडो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सोरेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव येतलों आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मागतलों, मनशांक तशेंच मनजातींक आनी सगळ्या इजिप्तांतल्या देवाक हांव खास लायतलों. हांव तो सोरेस्पोर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रोगोत जातोलें एक खुणा आनी तें रोगोत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सोरेस्पराच्या मानाक एक परब कशी सांबाळटल्यात. संस्थेचे संस्थेक देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सगळीं म्हणया, दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सोरेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों. सोरेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात उबारतलों. जबाब, ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो साखळी तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब, ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सोरेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलों. सोबे माजार सगळे तुजे पोरजे मुखार सोरेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलों. जबाब, ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, सोम्या कडलें हांवें शिकवण घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तातलें पियेयात. तितले पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतलें पियेतात, तितले पावटी सोमी ये पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. देवाचें उतोरें. उडकार.
हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं जिवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया. पास्काचे पोरबे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. जेजून संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णयेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमोनाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मोनांत घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक जेजून एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून जेजू सिसाचे पांये धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. जेजू सिमोन पेद्रू सोवें गेलो. पेद्रून जेजूक म्हळें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाड केलो, हांव करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून जेजूक म्हळें, म्हजे पांय धुवंक तुका हांव केदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हळें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमोन पेद्रून परतीपाड केलो, तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांयच न्हय, बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धू. जेजून ताका म्हळें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें जेजू जाणो आसलो. त्या पासत जेजून म्हळें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. जेजून म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगल बाबूनो, ह्या दिसांनी आमी कोरोना व्हायरस हाची खबर आयकत आसा. बाबा म्हणून आमी ह्या संवसारांत जियेतले जाल्यार, ह्या संवसारांत आमी जिवी उरतले जाल्यार आमकां जेवणाची गरज. जेवण ना जाल्यार आमी मरूंक शकता. जेवणा खातीर आमी काम करता, काम करून आमी पयशे जोडटा आनी ह्या पयशांनी
जेवण खाण विकतें घेवन आमच्या पोटाची आमी भूक मारता. बाबा भयणो, ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस ह्या रोगाक लागून सरकारान टोटल लॉकडावन केला. हाचे वरवीं आमी जायतीं जाणां जेवणाचें म्हत्व हो वालोर ओळखूंक पावल्या. हो लॉकडावन जातकच आमी आमच्या घरांत जायतें जेवण भरून दवरलें. आनी खंयसरय शॉपां उक्तीं जाता त्या वेळार आमी धांवून व्हरून वचून जेवणाच्यो वस्तू विकत्यो घेता. आनी तरेन जेवणाचें मोत कितलें तें आमी ओळखून घेता. बाबा भयणो, जेन्ना आमच्या भारतांत लॉकडावन जालें तेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाचे कॉन्स्टिट्युशन वाराणसी कोयरीपूर गांवांत एक चुचऱ्याची खबर आमच्या न्यूज चॅनलांचेर आनी मिडियाचेर व्हायरल जाली. सगळ्याक शिपडली. ही खबर म्हणल्यार थंयसरली गरिबाची 6 भुरगीं राणी, पुजा, विशाल, नीरू, सोनी आनी गोलू ही 6 भुरगीं जेवण खाण नासतना गोरवांक खावंक घालता तें तोंड ओचार खावन आपलें पोट भरतालीं. आनी ही खबर व्हायरल जाल्या उपरांत थंयसरल्या अधिकाऱ्यांनी त्या भुरग्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक जेवण खाण धाडून दिलें. बाबा भयणो, आयज आमी जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ करता. आनी आयच्या दिसा जेजून दिलेल्या 3 घडण्यांचो उगडास करता. पवित्र मिसाचे भेटेची स्थापणी, याज्ञीकपणाची स्थापणी आनी प्रिती मोगाची आज्ञा. आयच्या वाचपांनी आमकां खेरीत भाशेन जेवणाची खबर मेवता. पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. देव इस्रायल परजेक गुलामपणांतली सोडयता आनी भासतालेल्या देशांत पावतकच तांणी कशे भाशेन जेवण करूंक जाय, कितें जेवण करूंक जाय. हाची म्हायती सर्वेस्प देव मोइसेसाक आनी आरोनाक दिता. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योंत पावलो मिसाचे भेटेचो ओ जेजूच्या जेवणाचो उगडास करता. कशे भाशेन जेजून निमाण्या जेवणार आपल्या सिसांक आपलेंच मांस आनी रोगत खावंक पिवंक दिलें. आनी तरेन ही मिसाची भेट घडली हाचो उगडास करता. आनी शुभ वर्तमानांत जेजू सिसां बरोबर निमाणें जेवण करता. आनी ह्या निमाण्या जेवणांत जेजू जेवणा वयलो उठोन सिसांचे पांय धुता. बाबनो, हांव तुमकां त्या 6 भुरग्यांची खबर सांगतालो. पोटाचे बुकेक लागून गोरवां खाता तें तोंड चार खावन ते आपलें पोट भरतालीं. बाबा भयण, तेच परी आमच्या आत्म्याची भूक मारूंक आनी सासणाचे जिवितांत आमी भितर सरूंक जेजून आमकां खेरीत भाशेन ही मिसाची भेट घडोवन दिल्या. ह्या मिसाचे भेटेन आमी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत वांटो घेता. जेजूचें मांस आनी जेजूचें रोगत आमी खाता पियेता. आनी हें जेजूचें मांसा रोगताचें जेवण आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करता. जे तरेन
आमकां ह्या संवसारांत जीव व्हरूंक आमकां जेवणाची गरज, तशेंच आमी सासणाच्या जिवितांत भितर सरूंक आमकां ह्या जेजूच्या जेवणाची गरज. हाका लागून हे मिसाचे भेटेन जेजू आमकां आपलें मांस आनी रगत खावंक पिवंक दिता, फुकट आमकां दिता, पयशे मोडूंक गरज ना. आनी हें जेवण आमच्या आत्म्याची भूक मारता, आमकां कुरपेन बसता. अशें आसतना मोगाच्या बाबून आज जेजून ही मिसाची भेट घडली. आमी भोंवून भोंवून हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जाय. हे दिसांनी आमच्यांनी इगोर्जेन येवन मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जायना. कितलें आमकां उणेंपण भोगता. हांव मिसाक वचूंक शकना अशें जायतीं जाणां उद्गारता. पूण देवाच्या आज बरेपणान आमच्या घरांनी जावं टीव्हीचेर, केबलांचेर, आमच्या मोबायलांचेर आमकां ही मिसाची भेट आयकूंक मेवता. बाबा भयणो, हे मिसाचे भेटेन आमी घडटा तितले फावटी वांटो घेवंक गरज. मिसाचे भेटेंतल्यान ही जेजू दिता ती कृपा आमी घेवंक गरज. आनी जेजूच्या जेवणान वांटो घेवन सासणाच्या जिविताक आमी पुर्ती जावंक गरज. दुसरे सुवातेर आयच्या दिसा जेजून याज्ञीकपणाची स्थापना केली. एक याज्ञीक जावन आसा दुसरो जेजू. याज्ञिकां वरवीं आमकां ही मिसाची भेट फावो जाता. याज्ञिकांक आमी जेजू अशें पळोवंक, याज्ञिकांक आमी मान रेस्पेद दिवंक आनी तांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक गरज. तिसरे सुवातेर आयच्या दिसा निमाण्या जेवणान जेजून जेवणालो उठोवन सिसांचे पांय धुले आनी आमकांय ही सेवे चाकरीची देख दिल्या. जे तरेन जेजून सिसांचे पांय धुले, गुरू सोमी जावनूय चाकोर कसो जालो, तशेंच आमी दुसऱ्यांची आमच्या भाव भयणाची सेवा चाकरी करूंक गरज. आनी सेवे चाकरींतल्यान आमी जेजूचो मोग अनुभवता, जेजूचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिता. तर भाव भयणो, आजच्या दिसा आमी जेजूच्या निमाण्या जेवणांत वांटो घेतना मिसाचे भेटेची आमी आपुरबाय करूंक, जेजून दिल्ल्या याज्ञिकांक आमी वयर उखलून धरूंक आनी एकामेकाच्या मोगान जिवंक ह्या मिसान आमकां त्याच देवाचो आदार मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी आनी गरजो आमी देवा मुखार घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पान आनी सगळ्या याज्ञिकांनी पोरजेची सेवा करतना क्रिस्ती सेवेच्या मना प्रमाणे पोरजे सवेन ती जिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस जाल्ल्या रोगा पासत फावो ती पावलां मारून पोरजेच्या बरेपणा खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमी जण एकल्यान मोगाच्या कोरण्या उदेशी एकामेकाची सेवा करूंक आनी क्रिस्ताच्या मोगाचे रूपकार दुसऱ्यांक जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. दर दिसा मिसा भेटेचें वर्तेपण ओळखून घेवन शिताबेन वांटो घेवन आनी कुरपेन वाडून एकवटाचो, शांतीचो आनी बरेपणाचो समाज बांदून हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. कोरोना व्हायरस ह्या रोगाक सांपडलेल्या भावा भयणींचो बेगीनूच इलाज जावंक आनी सगळ्या डॉक्टर्स, नर्सीस आनी हेर वावुरतल्याक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया.
दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूत कर भोव मोगाड बापा ह्या मागण्यांतल्यान आमी मिसाचे बेटेची अपुरबाय करूं याज्ञिकांक आमी फावो तो मान रेस्पेद दिवंक आनी एकामेकाच्या मोगान सेवेन आमी जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हण मागात. हें तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा जितले पावटी ओ जेजूच्या कुडी रोगताचो योद्न आमी समोर उमता तितले पावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सोडवणेच्या गुटान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणांक तो आमचो खरो याज्ञीक निरंतरी भेटोवण्याचो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलेली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमच्या पासत वारोयलेलें ताचें रोगोत पियोन आमी निर्मोड जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर ईश्वर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गेंत तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय उंच सर्गेंत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी जेसून उंडो घेतलो. तुका बापा दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातोच जेजून खालच घेतली. तुका बापा नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचे हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घुट्ट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे काल्सींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुज्या पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे
सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती शेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. देवाचे शिडये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत वांटो घेता ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. हे वेळार जेजूक आमी मिसाचे पेटीन उंड्या सराच्या रुपान शेवंक जायना. हाका लागून आमी आत्मीक खुमियांक घेवंक हें मागणें करतले. मोगाळ भाव भयणो, कोरोना व्हायरस हाका लागून आमचे इगोर्जेंत मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून आमच्या जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान शेवंक जायना. आमी आमच्या घरांतूच रावन जावं टीव्ही, केबल वा मोबायलाचेर मिसां दाखयता तातूंत वांटो घेतना आमी आत्मीक कोमयां घेवंक जाता. ह्या वेळार आत्मीक कोमयां घेवंक म्हजे बरोबर हात जोडून हें मागणें करचें. मोगाळ जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोस तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आनी सदां उरची खुणा कशी आपले कूड आनी रोगोत शिसांक दिवन त्या आत्मीक खाणाच्या बोळान पाडची नवी आज्ञा
तांकां दिली. त्याच जेवणांत हे बोब पवित्र सांजे आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बोडान जेजूची नवी आज्ञा आमचे जिणेंत दिसान दीस ओदीक व्हडे जतनायेन सांबाळटल्या म्हूण आमी आतां भास दिता. हे आमचे मोगान केल्ली भावा भयणीची चाकरी हे सांजेच्या समारंभाचो तोखता तसलो फोड जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बाबा भयणो, आतां थोड्याच वेळान आमी हांगासर परम संस्काराची भजन करतले ताका नमस्कार करतले आनी मागीर थाबानेकलान थंयसर ह्या परम संस्काराची भजन सुरू जातली. फाल्यां जेजूच्या कोस्ता मरणाचो शुक्रार आमकां खेरीत भाशेन पवित्र सभा धणवण आनी उपास करूंक मागता. पवित्र सभेच्या मना प्रमाणे हो उपास करूंक वावरात. तेच बरोबर तुमच्या घरांनी खुर्साची वाट करूंक आमी तुमकां थोडी मागणी वॉट्सॅपाचेर धाडली आसा. फाल्यांच्या दिसा सकाळीं तुमच्या घरान घरच्या वांगड्यां बरोबर एक खुर्साची वाट करची आनी फाल्यां दनपारच्या 3 वाजता आमी ह्या जेजूच्या कोस्ता मरणाचो समारंभ करतले आनी हाचे भाशेन आमी तुमकां लायव्ह स्ट्रिमींग हाचेर पळोवंक दितले. आनी फाल्यांच्या दिसा 3 वाजता जेजूच्या कोस्ता मरणाचो समारंभ आमी तुमकां दाखयतले. मागीर पास्काचे जांगरवडीची खबर हांव तुमकां फाल्यांच्या दिसा कळयतलो. आतां आमी सगळीं दिमी घालून ह्या परम संस्काराक नमस्कार आनी ताची भोजन करूंक आमी सुरू करतले. आमी गीत घेवया साक्रामेंतांत रावलेल्या R31. Sasnacha
हो मोगाड जेजू हे वेळार मुंड्याच्या रुपान तो म्हजे आमचे मदें हाजीर आसा. तूं आमचो देव, तूं आमचो स्वामी, तूं आमचो गुरू, देवाचो पुत्र. हे वेळार तुजें देवपण आमी ओळखून घेता. आनी सरपटून आमी तुका नमस्कार करता. नमस्काराच्याच मनान आमी गीत गायतले हांव बापाच्या एकल्याच पुता आरफू. बापाच्या एकल्याच पुता सर्गीच्या बोलीस राजा स्वर्गार्थां देवून आयलाय संवसारान माटो घालाय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. वाटसुरांक स्वर्गार रस्त्यार भुकेचे सोंपले सुस्कार. मुंड्याचे घेतले रुपणे जालोय तूंच जेवण आमचे. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. आता परम संस्काराक आमी टॅबर्नकलान दवरतले हांव आनी थंयसर ह्या जेजूची भजन आमी चालूच दवरतले.